हो जो इन्सिडंट जालो पळय तो पीसी मेलो काल, ती घटना आयकून खूब दुख्ख जालें. आणि ह्या आमच्या बरो हो वॉटरफॉल एक बरो फेमस कोणसी वॉटरफॉल. आणि ह्या पूण हो जो वॉटरफॉल आसा जो जितको बरो आसा तितको तुजी वचपाची वाट जी आसा पळय ती सामकी डेंजरस आसा. ह्या तुमी पळयलें आसतलें जे खडपांनी कशे भुरगे येताले आतां सुद्दां इन्सिडंट जावन सुद्दां आतां पळय भुरगे येताले अशे ह्या खडपांनी मातसो स्लीप जालो जाल्यार तो खडपांचेर आपडटलो, तकली आपडटली. आनी म्हाका आमचे आनी हे अशे इन्सिडंट जाले आसा पळय पीसी मेलो ते आमकां दुख्ख जाता की ही आमकां शिक्षकांक ही सामकी एक लांछनास्पद अशी गजाल आसा. आनी हो जो काल एक पीसी मेलो अशें दिसता की ही धोक्याची घंटी तर न्हू, हेचे जर स्टार्ट तर जावचें ना न्हू. आनी लोक जर अशे मरत रावत आनी कितें जायत जाल्यार ही सगळी आमच्या ह्या शिरसेची घाण जातली, नांव उडयतले आमचे शिरसेचे सगळे. त्या खातीर हांव एक गव्हर्मेंटाक अशें रिक्वेस्ट करता की जी अथॉरिटी आसा पळय जेचेर हे लक्ष दवरूंक जाय, जेंच्यांनी लक्ष दवरूंक जाय तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन तेजेर लक्ष दवरपाचें. कलेक्टर ऑफीस जावं हे मामलेदार ऑफीस तेंच्यांनी लक्ष दवरपाचें आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें की ज्यो ज्यो अश्यो प्लेसी आसा डेंजरस प्लेसी आसा त्यो तुमी आयडेंटिफाय करपाच्यो आनी कितें जे एक्शन घेवंक जाय ती घेवपाची. जे नोटीस बोर्ड लावपाक जाय जावं ती आनी पुलीस एक एस्कॉर्ट दवरपाचें की जेचेर अशें हे आसा तेजेर लक्ष दवरपाचें. आतां ह्या वॉटरफॉलाचेर जायते लोक अशे आसा सकून लॉंग रूट आसा हो आनी सगळी कडेन लोक न्हातात आनी न्हाताना सगळें कितें हें करतात सोरोप येतात आनी झगडी जाता. ह्या खातीर एक झगडी जावन सुद्दां मयत जावंक जायना. ही एक आनी नॅचरल हितून कितें तरी हेजेर गव्हर्मेंटान हेजेर कंट्रोल हाडपाचो. ही फुडें सुरवात जातली, पावसाची आतां सुरवात जाल्या आनी जितको व्हाळ जसो व्हांवत वयतलो तशें तशें लोक एट्रॅक्ट जाता आनी नाका जाल्ले एडवेंचर करपाक वयता लोक. ही दुसरी गजाल आसा. सरळ जे हेजेर वॉटरफॉलाक सरळ वाट ना, मागीर ताका क्रॉस करपाक जाय. क्रॉस करतना ही हे करतात त्या व्हाळांतल्यान उदकांतल्यानूच दुसरे सायडीक येतात आनी मागीर लेफ्टांतल्यान मागीर वयर वयतात ते. हे एकदम लोक हे एडवेंचर करपाक येता पूण आमचे शिरसेचें नांव घाण जातलें. ह्या खातीर पंचायतीनूय एक्शन घेवपाची आनी गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाची. बोर्ड खंयच ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट हेका रावता काय कितें आनी लोक मरतले आनी मागीर एक्शन घेतले. बोर्ड लावपाक रीक रेस्ट्रिक्शन घालपाक जाय आनी पंचायतीनूय वाट पळोवंक जायना की बाबा वयल्यान कितें इन्स्ट्रक्शन येतलें आनी आमी हें करतले म्हणून. पंचायतीन आपले आपुणूच ती एक रोखडी हे घेवपाक जाय, एक्शन घेवपाक जाय आनी लोकांक कन्सल्ट करपाक जाय सगळ्यांनी. आतां पळय निदान एटलिस्ट तरी हो जो जोराचो पावस आसता आनी जेन्ना जोर आसता वॉटरफॉलार तेन्ना तरी वॉटरफॉल बंद करपाक जाय, शक्यतो बंद करपाक जाय. आतां ते गव्हर्मेंटान पळोवपाचें की तेजी लिगली कितें एक्शन घेवं येता ती. कित्याक बाकीचे जशें बंद केल्या त्याच धर्तीचेर होय बंद करूं येता न्हू. तेजेर आमी घालतले, आमी गांवचे लोक घालतले ते तेजेर एक्शन घेवपाची म्हणून बंद करपाची. नाल्यार वयले हायर अथॉरिटीक आनी कितें तरी एक्शन घेवपाक लावपा खातीर पीसी अशें हांगा हें करपा खातीर. आमी जेन्ना धाडून तेंकां सिरियसनेस कांयच कळना तशी. ते भुरगे म्हणजे तो भुरगेच न्हू ते. भुरगेपणान जे जाता ते सगळे कडेन तशेंच जाता तेंचे. आमी कितकें सांगलें जाल्यार आमी कितें जाणट्यांनी सांगलें अशें जाता आनी ते मजा मारपाक येतातूय आनी कांय जावंक ना. आमी सदींच येता अशें जाय. आतांच पळय आमी इतकें सांगलें तशें काल जो इन्सिडंट जालो तेन्ना सुद्दां भुरगे थंयच्यान येताले आतां आनी ते न्हांवपाक गेले, ते फुडें गेले सुद्दां. भुरगे हे आयकना तेन्ना गव्हर्मेंटान विचार करपाचो की कंप्लीट बंदूच केल्यार म्हाका दिसता सारकें आसतलें. नाल्यार ते आनी बोर्ड लायलो म्हणून सुद्दां कांय उपयोग जावचो ना अशें दिसता म्हाका. बोर्ड लायल्यार सुद्दां येतात भुरगे. ती एक्चुली म्हाका दिसता आतां ती कित्या खातीर मारलेली तें पयलीं पळोवंक जाय न्हू. तेजो आतां यूज कांय ना. पूण जेणी कोणी ती हें केल्या पळय बांय मारल्या ती आतां यूज ना म्हणटा तेणी ती बंद करपाक जाय न्हू. ती कित्या खातीर ज्या पर्पजाक हें केल्या तो पर्पज सो जायना जाल्यार तेणी तो बंद करपाक जाय. गव्हर्मेंट सगळ्या एका हरशीं इन्स्ट्रक्शन दिता सगळ्या एका की जे हे काडले होणटे मारलेले आसता ते बंद करपाक जाय. सगळे रिस्की आसता ते हे करपाक जाय. ते कसान घेवपाक जाय तो बंद करपाक जाय. तेंच्यांनी बंद करपाक नाल्यार गव्हर्मेंटान आतां बंद करपाचो. सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार खरेंच खूब वायट दिसता की काल जो इन्सिडंट घडलो तो एक बरो स्पोर्ट्समॅन आसलो. पुलीस हितून आसून पासून तो वॉज अ गूड स्पोर्ट्समॅन आनी सगळ्या पर्वरकारांक तो परिचयाचो आसलो. खरेंच त्यांच्या दुख्खान आनी त्यांच्या फ्रेंड्साच्या दुख्खान आमी सहभागी आसा. आमच्या गांवांत ही गजाल घडलेली असल्या कारणान म्हाका एक स्पेसिफाय करपाचें आसलें की तुमी फाटल्या फावटी आमी पयल्या न्यूजान मेन्शन केल्लें की ती एक खण म्हणून क्वेरी म्हणून, पण ती खण न्हय की ती हांगासर एक फाटी खूब वर्सां पयलीं कोणे तरी हांगासर बांय मारलेली
फार्म हाऊस करतले आणि त्या फार्म हाऊसा खातीर तेंच्यांनी तेजे परमिशनूय घेतलेले अशें आमी आयकता. दुसरी गजाल सांगपाचें म्हटल्यार म्हाका एक 2 पॉयंट्स जे स्पेसिफिकली मेन्शन करपाचे आसा. पयलो पॉयंट म्हणजे तुमकां खबर आसतली की थोड्याच दिसा पयलीं पावस सुरू जावच्या पयलींच आमचे गव्हर्मेंटान अनावन्स केले, पब्लिकली सांगले की बाबा तुमची जी वॉटरफॉल्स आसात जावं क्वेरीज आसात जावं खंय अशे एबंडंट प्लेसीस आसात जंय उदक एक्युमुलेट जाता थंय वचो नाका म्हणून स्पेशली CM सरान नोटिफाय करून सांगले. जाल्यार म्हाका एक सांगपाचें आसा की खरेंच ह्या गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन नोटिफाय केल्या काय कितें, की अश्यो क्वेरीज तेंच्यांनी नोटिफाय करून दवरल्यात काय कितें, तांकां खबर आसा काय कितें की कितक्यो क्वेरीज आसा, कितक्यो खणी आसात आनी कितक्यो अशे एबंडंट प्लेसीस आसात ज्यो खूब डेंजरस आसा, उदक एक्युमुलेट जाता आनी थंय आनी कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आतांचे आमचे जे यूथ आसात ते खूब एडवेंचर लवर असतात. ते असल्या प्लेसीर येवपाक सोदतात आनी असल्या प्लेसीर येयल्या उपरांत ते अशे एडवेंचरस एक्टिविटीज करूंक सोदतात. तेच हांव एका गव्हर्मेंटाक विचारपाक सोदता की तेंच्यांनी ते नोटिफाय केल्लें आसा काय कितें, जाल्यार तुमी खंय आसात. जर तेजेर स्पेसिफिकली सांगतात की तुमी ते बॅन केल्यात, म्हणजे जो अर्थ तुमचे कडेन डेटा आसा तेन्ना तुमी हे बॅन करता आसतना सिरियसली बॅन करपाक जाय. दुसरी गजाल हांव आयच्या युथाकूय सांगपाक सोदता की जर आमी खंयच्याय प्लेसीर वयतात, पिकनिकेक वतात, खंयच्याय वतात, तुमी एडवेंचरस प्लेसीस वयतात तेन्ना तुमचे कडेन प्रेजन्स ऑफ मायंड आसपाक जाय. प्रेजन्स ऑफ मायंड म्हणजे आपूण कितें करता, आपूण आपली फाटल्यान फॅमिली आसा, कितें आसा हें चिंतूनच करपाक जाय. आमी अशें म्हणिना की जेन्ना अशी एडवेंचरस प्लेस आसा, तुमी आतां पयलें आसतलें की आमचे वयर कोणशेन कितको बरो स्पॉट आसा, इट इज अ व्हेरी गूड प्लेस टू एन्जॉय युअर पिकनीक. पण ती पिकनीक एन्जॉय करता आसतना आमी खरेंच आमचे प्रेजन्स ऑफ मायंड दवरून आमी बाबा कितें करता हेचो विचार करतात काय कितें हें करपाक जाय. आनी एक हांव ऑथॉरिटीक सांगपाक सोदता, आमच्या पंचायतीक सांगपाक सोदता, आमची विलेज पंचायत सिरसायम आसा तेंच्यांनी हो स्पॉट खरेंच तेंच्यांनी तो नोटिफाय केल्लो काय कितें, बिकॉज आतां तुमी जर पळयशीत इट इज व्हेरी डेंजरस. आनी हे हांव म्हणटा कितें की तुमी हो स्पॉट तुमी पळयले आसतलो, तुमच्या वॉर्ड मेंबरांक खबर आसतलें, तुमच्या पंच मेंबर म्हणटा पळय तांकां खबर आसतलें, जावं सरपंचाक खबर आसतली, कोणाक तरी खबर आसतली. आनी आमी आयकल्ले त्या प्रमाणे ह्या हेजेर स्टे येयल्ली आसली. हांगासर जेन्ना बेसल्टाची जेन्ना हें करपाक सोदलें तेन्ना आमच्याच युथांनी हांगासर एक एज्युकेशन करून ते स्टॉप केल्ले. सो म्हणजे हेचो अर्थ की हांकां तो खबर आसली, हांकां खबर आसपाकूच जाय. तेन्ना तुमी तेजेर कितें केलें. जर आतां सरकार आपल्या तरेन सरकार ऑर्डर करता की बाबा सगळें तुमी बॅन करचें, म्हणजे हेचो अर्थ असो की सरकार आपले हात वयर उखलता काय कितें. ह्यो एक खरोच एक विशय असो आसा की तेजेर विचार करपाचो गोश्टी सारको विचार आसा, गरज आसा. कित्याक आमी ईच एंड एवरी ग्रामसभेक फाटल्या वर्सा पासून ग्रामसभेक हांगासर एक असोच इन्सिडंट जाल्लो. तेन्ना पासून आमी पंचायत थ्रू पंचायत आमी पोलीस स्टेशनाक सांगलेले की तुमी हांगासर तेजेर वॉच दवरा म्हणून. आतां तुमी पळोवपाक गेल्यार हो फूल परिसर जो आसा पळय ताका 3 ते 4 वाटी आसा दिवपाक. सो सगळेच जाण तेजेर वॉच दवरपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, कळ्ळें न्ही. तरी पूण हांव मागता की पंचायतीन पासून आमच्या हेजेर वॉच दवरतो पुलीस स्टेशनाचेर, पुलिसाक सांगून, आनी एटलिस्ट दोग जाण पुलीस तरी हांगा डिप्लॉय करचे ईच एंड एवरी संडे. आनी एक गजाल म्हणजे ईच एंड एवरी टायम आमी आतां येता आसतना पळयलें की ते बोर्ड ना, त्या बोर्डाचेर तुमी सायनबोर्ड मारचे की इट इज व्हेरी डेंजरस हांगासर आसा. सो तेन्ना तुमी तुमचे जीव सांबाळून तुमी तुमचे ट्रॅकिंग करा, तुमी पिकनीक एन्जॉय करा, कितें करा म्हणून. तेन्नाच हे पंचायतीचेय कितें तरी बाबा बरें काम करतले अशें दिसता म्हाका. परत एकदां सांगता की युथांक सांगता की यूथ तुमी हांगासर जेन्ना येतात खंयूय वचात तुमी, पण प्रेजन्स ऑफ मायंड दवरून तुमच्या घरच्या बद्दल तुमी पयलीं विचार करात आनी मागीरूच तुमी पिकनीक एन्जॉय करा. ती पिकनिकूय तुमची एन्जॉय जातली आनी तुमी घरच्या बरोबर तुमी परत आपल्याच्या घरांनी पावतले. आता काल जो एक इन्सिडंट घडलो तो खरंच दुःखद इन्सिडंट घडलो हो. अशें जावंक फावनासलें. आता ही आमची कोणीशी झर जी आसा ती कितलीशींच वर्सां जाली लोक हांगासर न्हांवपाक येतात आनी सगळे फामाद आसा. कांय लोक ताका मिनी आंबोली अशें म्हणटात, पूण हे केन्नाच असो इन्सिडंट हांगा घडोंक नासलो. पूण आतां कितें जालां, आतांचे भुरगे जे आसात ते आवय बाबाचें परमिशन घेयना आनी कांय घेयना आनी अशेंच खंयचे झरींचेर आनी हांगा अशें न्हांवपाक वयतात. आनी त्या वेळार ते येतात त्या वेळार ते म्हाका दिसता कांय वेळार ते सोरोय कितें आसतले. इवन कांय जाग्यार गोंयांत तर तुमी आतां जाणा ड्रग्साचें सामकें हें जाल्लें आसा. जावंक शकता की ड्रग्साचे हेचेर आसूं शकतात आनी अशें करून मागीर ते हांगा येतात आनी पितात आनी तांकां ह्या हेचो अदमास मेळना उदकाचो. आनी जेन्ना केन्ना पावस पडटा पळय तेन्ना, आनी कालूय तसो भरपूर पावस पडलेलो आनी जें उदक जे वरसून व्हांवन येता ती आमची झर खरेंच एकदम बरी झर. पूण कितें जालां कालच्या पावसाक सामकें इतलें उदक व्हांवतालें हांगा सगळें सारकें. अशा वेळार म्हाका दिसता ते लोकांनी हांगा असले झरीर येवचें न्हू.
येवचें म्हणल्यार अशें उदकान देंवन तेंच्यांनी न्हांवचें न्हू. आनी चड करून म्हाका तर सांगपाचें आसता की सोरो पिवन जावं अशी मस्तीपणां करचें न्हू. आतां हांव अशें म्हणना की काल इन्सिडंट जाला ते पिल्ले असले अशें हांव सांगूंक शकना, कित्याक हरशिल्ले म्हणून हांगा लोक भुरगे येतात ते तेंच्यांनी मातशी अशी मस्तीपणां करचें न्हू. आनी हे जे आसा पळय सगळ्याक तुमकां आतां पळोवंक मेळ्ळा, पयलीं आसतलें वाटेक येता आसतना पयलीं आसतलें की सगळ्या सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कितें कितें सगळें हांगा अशें करून दवरल्या. आनी सगळे बाटल्यो बी पयस जाल्यार तुमी म्हणटाले सारकें कसो इन्सिडंट घडटा तो पळयात तुमी हांगासर. आतां हो त्याच खातीर जालो असो हांव सांगूंक शकना, पूण जेन्ना लोक येतात जे भुरगे तरणाटे जे येतात तेंच्यांनी बरे भाशेन मातशें निसर्गाचो तेंचे एन्जॉयमेंट घेवचें अशें म्हाका तरी दिसता. आतां पयलीं आसतलें, आतां आमी रस्त्यारसून चलत हांगा बसून येयल्यात. वाटेक आतां सगळे कडेन पयलीं आसतलें कशें बियरीचे बॉटल आसा जावं बाकी कॅन आसा, सोऱ्याचे बॉटल सगळे पडलेले आसा. आनी हो आमचो एक पयलीं असो एक स्पॉट इतलो नितळ आसलो. आतां सगळे कडेन पयस जाल्यार तुका बियरीची बॉटल बी दिसता सगळें दिसता. आनी म्हाका दिसता हेजे वरसून अशें दिसता की हे भुरगे हांगा फक्त अशें सोरो पिवन एन्जॉयमेंट करपाकूच येतात. पूण अशें म्हाका एक मागणें आसा, पंचायती कडेन एक मागणें आसा आनी पंचायती कडेन मागणें आसा जावं तशें सरकारा कडेन एक मागणें आसा की हांगा ह्या स्पॉट एक तर तो हो स्पॉट बॅन करचो. हांव अशें म्हणना, कित्याक 2 म्हयने पावसाचे आसता, लोकांक एन्जॉयमेंट करपाक जाय खरें, पूण पंचायतीन आनी पुलिसेन हांगा पंचायती पुलिसाक हें करून हांगासर एक पुलीस दवरचे. कित्याक आमचो निसर्ग जो आसा हो निसर्ग सांबाळटलो जाल्यार लोकांनी हांगा येवन सगळें हें जर कितें करता. आनी एक सायनबोर्ड घालपाचें, खास करून शेनवार आयतार चड भुरगे हांगा येतात. शेनवार आयतार भुरगे येयल्या कारणान हांगासर शेनवारचे सकाळचे 7 मेरेन म्हाका दिसता हांगा पुलीस दवरपाचें. कित्याक हांगा एक 2-3 वाटो तरी आसात हांगा भितर सरपाक. ते प्रत्येक वाटेक असो कॉन्स्टेबल जावं पुलीस कोणी दवरपाचें आनी तांकां मातशें चॅकींग करपाचें, कित्याक सोरो पिवन हांगा कांय मस्ती करचें न्हू म्हणून. आनी दुसरें आसा तें हो सरावंडींग बी पयलीं आसलें सगळे कडेन तशी घाण जाल्ली आसा ती. आनी ती घाण आतां काडटलो जाल्यार एक पंचायतीन कितें तरी एक स्वच्छता ड्रायव्ह तरी घेवचें पडटलें. स्वच्छता अभियान करून घेवन ते कितें तरी परिसर साफ करचो पडटलो. आनी ताचे उपरांत मागीर जे कोण हांगा येतात तांकां सारकें पळोवन तांचे जे कितें वस्तू हांगा हाडटात त्यो प्लास्टीक जावं कितें हाडटा त्यो परत्यो व्हरच्यो आनी खंय तरी एक डस्टबीन आसा कितें आसा थंय उडोवच्यो. आनी दुसरे कडेन सगळे पंचायतीन सायनबोर्ड घालचे, कित्याक हांगा पयस तुमी पयल्या थंयसर हांगा येता म्हणजे एकूय सायनबोर्ड ना, जावं हो परिसर डेंजर आसा हें सांगपा अशें कांय सांगना. हांव पंचायती कडेन मागणी करता की तांच्यांनी हांगा एक बरो सायनबोर्ड बी घालचे आनी सांगचे कितें मातशें प्लेस डेंजर आसा जावं कितें आसा सांगचें. आनी जेन्ना चड पावस पडटा तेन्ना कोण येवचें न्हू, कित्याक चड पावस पडल्या कारणान तुमी पयल्या असेल 4 वाटेन सगळीं झाडां आसात आनी हे दोंगर वचो आसल्या कारणान सगळें उदक जें आसा तें हांगा सकयल देंवता आनी ते नेटान सकयल उदक व्हांवता. आनी त्या वेळार जर झप करून जर कोण तेतून मेळ्ळो असो जाल्यार व्हांवन वचूंक शकता आनी खडपां असल्या कारणान कितें जावंक शकता, आपणाक शकता, कितें जावंक शकता. मग चड म्हाजे दिसता जेन्ना चड पावस पडटा तेन्ना लोकांनी हांगा येवचें न्हू अशें तरी म्हाका तरी दिसता. काल बोडला ताचेर वी आर व्हेरी सॅड अबाउट वॉट हॅपन येस्टरडे. इट शुडंट हॅव हॅपन बट इट वॉज अनफॉर्च्युनेट. दिस प्लेस ही आतां पळय आमची जोर आहा ती इतली बरी जोर, इतलें उदक ताचें वयरच्यान येता आनी तो बरोच प्रेशर येता. गिमाच्या म्हयन्यान ना तो, पूण पावसान कमीच जाता तो बरोच लोट येता तो. And it is so strong that you can be drifted away. Probably these group of boys who had come must have come here first and enjoyed the party over here, because this is the beautiful spot over here. And as a child I have been coming here and we have enjoyed this water. I'm not saying that it is completely safe, but when we come here, whoever wants to come here should take precautions. And I would request the authorities to put up boards that take care, precaution, dangerous zone or whatever, and then the place where this police died, passed away, that place I feel should be barricaded, because that place is not supposed to be used. It is not a spring, it is a well, which was, as told by the others, that this is not a well. I mean, this is not a spring, it's a well there. This is a spring and it is more safe over here than there. So this place, I would request the authorities to maintain it. The amount of garbage and everything, the bottles and food thing is just left and gone.
if they beautify this place, it would be such a beautiful spot, and many people all over Goa know about this place. It's called as the Konshi. Sirsai Konshi. म्हणल्यार तुका Google map पासून हाडून पावयता तुका हांगासर. इतले famous आसा. So I would request the authorities to come and have a check, to clean up this entire area, put up boards, put precaution boards everywhere so that people are aware, and also appoint some police to tell these people who are going that at this time don't go because it is rough. Anything can happen, and they should people who come also should obey to them, but there should be some security or something to tell the people who are coming here to stop, don't go. Today is not the day, or this is not the time. Something there should be, it should be done by the authorities. मेन म्हणजे आमचो हो कोणशीची झर ही सगळ्याक फेमस आसा आनी बरे एन्जॉय करपाक इवन जो पिकनीक स्पॉट आसा हो बरो आसा. पूण आतां जो इन्सिडंट घडलो तो खरोच वायट घडलो आनी जो मेन्शन केलें की हांगर चिरेखण आसली, हांगर चिरेखण कांय नसली. हांगासर एक बांय मारलेली आहा, पळय ही दिसता तुका, ही बांय मारलेली आसा. आनी ते तुमकां सांगता थोडोसो इश्यू जाला तो की आनंद साळगांवकर हेणे हांगासर आमचे कडेन कोमलेदाती कडेन एकदां एप्लिकेशन घातलें की आपण हांगासर फार्म हावज करता म्हणून. आनी त्या फार्म हावजा खातीर तेणी हांगासर बांय मारली. आतां तेजें परमिशन घेतलें काय कितें घेतलें तें खबर ना. फक्त कोमलेदाती कडसून तेणें रोड मागलेलो आनी ते रोड आमी फार्म हावज घालता म्हणून तेन्ना तेका परमिशन दिलें. पण काही दिसांनी आमचो आनंद टेमकर हो सरपंच आसलो, तेणें आमकां सांगलें की तुमी जें परमिशन दिलां तेका रोडाक तो थंयसर बेसॉल्ट म्हणजे हें आमचें खडी क्रशराचो प्लांट घालता म्हणून. तेन्ना जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना त्या वेळार नारायण घाट एडमिनिस्ट्रेटर आसलो, आमी तांकां सरळ त्या जे परमिशन दिल्लें तें रिवोक केलें आनी तांकां लेटर केलें की बाबा हें जे बेसॉल्ट घालता किंवा खडी क्रशर घालता तो बंद करचो म्हणून. कारण आमकां हांगर फार्मींग जाय आसलें. हांगासर जी आमचे ही नॅचरल जी एरिया आसा ती सेन्सिटीव झोनान आसली, त्या खातीर आमी ती बंद केली. तेज्या नंतर तेणें मायन डिपार्टमेंटा कडसून परमिशन घेतलें आनी तेणें हांगासर खडी क्रशर करपा खातीर ट्राय केली. पण जेन्ना आनंद टेमकरान हें आमकां दाखयलें तेन्ना आमी ही हायकोर्टान पिटिशन घातली. गोवा फावंडेशनाच्या तर्फे आल्वा आनी आमचे तेन्ना कॅप्टन विरियाटो तेन्ना ते हें नासले, पण तेंच्यांनी सपोर्ट केलो आनी मनोज परबान सपोर्ट करून आमी तेन्ना तें बंद केलें. आनी तेज्या नंतर हायकोर्टान ते सेन्सिटीव झोन आसल्या कारणान थंयसर स्टॉप जाल्लें. पण आतां तेज्या नंतर तेजेर कितें कारवाई जाली आनी कितें केलें तें हांव नकळो. कारण गव्हर्मेंटानूय खंयसर तरी बाबा त्यांनी जेन्ना हें जें एक्स्कवेशन केलें किंवा तें ओपन केल्लें जाल्यार तें परत बुजवून घेवंक जाय आसलें. कारण जेन्ना स्टे जाली तेन्ना गव्हर्मेंटाची ड्युटी आसली, गव्हर्मेंटानूय थंयसर कितें तरी लक्ष घालूंक जाय आसलें आनी ज्यो ऑथॉरिटी आसल्यो तेंच्यांनी हांगा लक्ष घालून त्यो ज्यो बांय खणल्या किंवा होणके मारलेले आहा ते बंद करूंक जाय आसलें. हांगर हे यूज जायना, हांगर यूजूय करिना. तेन्ना यूज करिना म्हणटकच तें बंद करपाक जाय आसलें. म्हाजें म्हणणें आसलें बांय मारलेली आसा, बांय हें उदका आनी तेणी परमिशन घेताना तशेंच. आतां म्हाका सांग, एक जर बांय मारतलो WRDचें परमिशन घेवचें पडटा, पंचायतीची एनओसी घेवची पडटा, हें सामान्य मनशाक घडटा. आनी अशे मनीस जेन्ना हे नाका जाल्ली इनलिगलिटी करता तेन्ना तुमी थंयसर पळयना, हें कशें दिसता? हेतून जबाबदार कोण? बाबा सादें आमी सगळ्योच गोश्टी हायकोर्टाक वचप नाजाल्यार खंय तरी कोर्टाक. आतां तुमकांय खबर आसतली वयले आमचे प्रॉब्लम MRF शेडीचोय आजून थंयच आसा. म्हणजे ह्यो गोश्टी सगळ्योच आमी हायकोर्टाक वचप नाजाल्यार कोर्टांनीच वचून आमी न्याय मागप. गव्हर्मेंटान खंय तरी मातशें स्ट्रिक्टूय घेवपाक जाय, खंय तरी हांगासर पुलीस दवरपाक जाय. आनी अशें म्हणना की एन्जॉय करपाक येतले सगळे येतले, आनी जे स्पॉट आसा थंयसर आमच्या बाकीच्यांनी नोटिफाय करपाक जाय.